वास्को सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक गोंयच्या सरकारान एक ग्रँट दिल्ले आणि कैलासवासी आमचे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर पर्रीकर हांच्या हातीन तो 2012 तेचे फाउंडेशन घातिल्लें. वास्कोचे आमचे आमदार काम करपी आमदार श्री कार्लोस आल्मेदा हांणी प्रयत्न करून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडलो आणि ताचे फाउंडेशन घातलें. ता 2012 ते आतां पासून तेचे काम बिलकुल चालू जाल्लें ना. ते कित्या खातीर काम बंद पडलें आणि केन्ना तो प्रोजेक्ट चालू जावचो अशा कित्येक वास्कोकारांची एक आशा पल्लवीत जाल्ल्यो आसा. कित्याक सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो वास्कोच्या सिटी मदीं आसा आणि तो सिटीत एक एनवायरमेंट फ्री वातावरणाचें बरें जावचें आणि ती थंय सिग्नेचर प्रोजेक्ट जाल्या बरोबर वास्कोच्या म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू येवंक शकता आणि हो रेव्हेन्यू आयल्या उपरांत सगळ्या बाबतीचे डेव्हलपमेंट जावंक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की माननीय मंत्री आमचे बाब मिलिंद नायक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसात, खरे ते बरे काम करपी, ते कार्यक्षम आसा. आमी तांकां विकास पुरुष अशें म्हणून म्हटलेलें आसा आणि हे काम ते करूंक शकता ही म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा, कारण हांवें तेंच्या बरोबर काम केल्लें आसा. पण कितें तरी खंय तरी कितें कमी पडटा काय कितें, कोणाचें कोऑपरेशन ना काय कितें, कोणाचें सहकार्य ना काय कितें, सो हांव सगळ्या नगरसेवकांक आणि प्रामुख्यान आमचे वास्कोचे भाजपाचे आमदार बाब कार्लोस आल्मेदा हांणी आनी बाब मिलिंद नायक एकठांय येवन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आणि हो प्रोजेक्ट हे दोगूय जाण एकठांय येवन ते कंप्लीट करतले अशें म्हाका पूर्णपणे आशा आसा. आणि जर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना, हांवें 26/12/2018 एक लेटर दिल्लें आसा ऑनरेबल मिनिस्टराक आणि ज्या पद्दतीन तांचे दोगांचें कार्य आसा त्या पद्दतीन तो प्रोजेक्ट ते कंप्लीट करतले अशी म्हाका आशा आसा, उमेद आसा. आणि जर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना जाल्यार वास्कोचे एक नागरीक अशे एकठांय येवन फुडें उपोशणाक बसपाचे आसात, आमरण उपोशणाक बसपाचे आसा की ह्या ग्रीन सिग्नेचर हो प्रोजेक्ट कित्याक जायना, कित्या खातीर बंद पडिल्लो आसा ताची सोदासोद करून बेगीच्या बेगी. आणि जर समजा म्युनिसिपालिटीच्या अंडर जायना जाल्यार बाब कार्लोसान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन वचून तो सुडा मार्फत करपाचो, जेणे करून एक बरें काम जातलें वास्कोत अशें म्हाका तरी दिसता.